ti mucho amor, porque a te da mi vololo, mi tu sotaya mi canso. No más, no más, no más me muñará. Hoy va, volta del mar. No más, no más, no más me muñará. Hoy más, volta del mar. Evana va, amchi muka, amchana va. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां आयचें कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन खरीत भशेन आयज आमी फादर पिटर आनी हांव दोगूय जाण ही मिसाची भेट आमची आख्खे परजे पासत भेटयता म्हणजे तुमच्या जण एकल्या पासत भेटयता. तुमची सगळीं इंतेसांवां ह्या मिसाचे भेटेन देवा मुखार उबारात आनी खरीत भशेन सगल्या देण्या पासत आमी देवाक आर्गां दिवया. भोव करून उगडास करुया जे यादनीक हे फिरगोजेन आमची सेवा करून गेल्यात. थोडे जाण सोंपून गेल्यात, देवाच्या राज्यान आसात तांकां सर्गीचें सूख फावो कर म्हूण मागुया. आनी जे ह्या संवसारांत आसात तांकां बरी भलायकी दी म्हूण तांचेय पासत मागुया. आमी जेन्ना आमचे परजे पासत मागता सगळ्यां पासत, भुरग्यां पासत, तरणाट्यां पासत, वाडलोल्यां पासत, जाणट्यां पासत, तुमच्या सगळ्यां पासत, खरीत भाशेन तुमच्या घोराब्यां पासत ही आयची मिसाची भेट आमी भेटयता. देवाक आर्गां दिवया सगल्या देण्या पासत आनीक ही मिसाची भेट भेटोवया. भाव भयणीनो, ही मिसाची भेट सुरू करता आसतना खरीत भाशेन हांवूय आयज तुमचे पासत अभिमानान उगडास करता. गेल्ल्या वर्साचो 1 वर्स जालें आयज आमच्या फिरगोजेन तुमच्या पादविगाराक मातसो कुशीन सरून वचपाक पडलेलो आनी पर्जा आख्खी भावार्थान आपल्या गवळ्या पासत उबी रावलेली. हांव अभिमानान उगडास करता, कोणाचो राग धरून उगडास करिना, पूण अभिमानान उगडास करता की तुमी सगळीं तुमच्या गवळ्या पासत स्वता पासत उबी रावल्लीं. आयज वरोस भरता. देवाक आर्गां दिनवास आनी आमी पर्जा आनी गवळी सदांच एकामेका पासत उबी रावंक, सदांच एकामेका बरोबर आमचो भावार जिवंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भावा भयणीनो, देव आपले पोरजेक देणी दिता आनी तिका पोसता. अरोणान आसलेले पोरजेक ताणें माना दिलो आनी जेजून 5,000 अदीक लोकांक उंडे आनी मासली दिली. हें काण फकत कुणा सर्गींच्या राज्याच्यो. तांकां पळोवंक आमी देवाक भेटूंक जाय. जेजू जिविताचो उंडो, तोच सासनीक जिवीत जाचे तान आमकां सर्गींचें जिवीत मेळटा. आमचे पाद्री भाव दर दिसा हें काण आमकां दितात. आमी सुपुल्लीं भुरगीं आसतना तांणी आमकां बावतिस्म दिला. व्हड जाल्ल्यांक तांणी आमकां कुमसार, मिसाचें बलिदान आनी तिरावणे संस्कारा वरवीं देवाचे कृपेन आनी भोगतीन वाडयल्यांत. पिडेन पडटात तेन्ना तांणी पवित्र तेलान माखून
आमकां बळ आनी गोठाय दिल्या. मरून गेल्यान तांकां निमाणो आदेवस करून माती घालून देवा बापाचे स्वाधीन केल्यांत. आयज आमचे फिरगोजेन आनी सगळ्या संवसाराक गवळ्यांचो दीस मनयता आसतना आमच्या पादविगार फादर बॉलमॅक्स पेरेरा आनी पादकूर फादर पिटर फेर्नांडीस हांचे पासत मागुया. देवान तांकां सदांच बरे भलायकेन दवरूंक, काळीज मोनाची आनी जेजूची शांती तांकां फावो जावंक, तांच्या हाताचो वावर सुफळ जावंक मागुया. आयज मिसाक विशोय विंचला. वचात सोर्गींचें जिवीत फावो करतल्या काणांच्या बोळान जेजूक पोरगोटात. आमी सोगलीं जेजूक उर्बेन पोरगोटूंक सोर्गींच्या खाणांचें बोळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटीन आमी वांटो घेता आसतना आमचे सगल्यो असोक्तायो आनी चुकी देवाच्या हातान घालुया. आमी यादनीक कशे घडये जायते फावटी तुमकां फावो ती सेवा दिवंक चुकल्या, घडये आमच्या उतरांनी आनी आमचे वागणुकेन थोडे फावटी तुमकां घडये दुखयल्यान. ह्या असल्या चुकींचें आमी बोगसणे मागता. तुमी परजा कशी जायते फावटी सहभागिलीपणान वावरूंक घडये विसरल्यान, व जायते फावटी घडये आमच्या गवळ्यांचें उतर आमी आयकूंक फाटीं रावल्या, व अकमानाचीं उतरां उलयल्या. असल्या सगळ्या चुकींचें देवा लागीं आमी बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. सदां घेवन सदांच वार बरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Ciao.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव. तुका उलो मारतल्यांक सदां दुर्लभायेन वागय. तुवें आमकां रोचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. इस्रायेलाच्या पुतांदुवांची सगळी उरपोज मोइजेसाचेर आनी आरोनाचेर गुणगुणूंक लागली. ताणें म्हणलें, इजिप्टाच्या देसान सोरेस्पराच्या हातान कित्याक तुमी म्हाका मोरूंक दिवंक नात? थंय मासान बोलोल्या आयडोनाशी बसून आमी पोटभर उंडे खाताल्यांव. हे सगळें उरपोजीक बुकेन मारूंक तुमी आमकां ह्या होरण्यान हाडल्यान? तेन्ना सोरेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, स्वर्गार थावन पावसा भाशेन हांव तुमकां उंडे धाडटलो. 2 दिसाक आपणाचो दिसपटो ग्रायस एकठांय करूंक लोक भायर सरतलो. तुमी म्हजी समूर्त सांबाळटल्यात की ना तें पळोवंक हे भाशेन हांव तुमची परिक्षा करूंक सोदतां. आनी सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, इस्रायेलाच्या पुतांदुवांशीन शीण हांव आयकलें. तांकां अशें सांग, 2 सांजेच्या वेळार मोदें तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां पोटभर उंडे खावंक मेळटले. तेन्ना हांव तुमचो सर्वेस्पर देव म्हूण तुमकां कळोन येतलें. आनी अशें घडलें. सांजे लोहे उंडे आयले आनी सगळे पेणेच्या मैदानार भरले. सकाळीं सगळे पेणे भोंवती दोव पडलो. दोव उबून वेतोच अरोण्यांतले सगळे जमनीर कवळ्या भाशेन शिंकवलेल्या दवाच्या बर्फान इतले बारीक कितेंशें दिश्टी पडलें. तें पळोवन इस्रायेलाच्या पुतांदुवांनी म्हणलें, माना म्हणजे हें कितें? तें कितें तें तांकां खबर नासली. मोइजेसान म्हणलें, तें तुमकां सोरेस्पोर खावंक दिता तो उंडो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो. सोरेस्पोरान आपले पोरशेक सोर्गींचो उंडो दिलो. जबाब. सोरेस्पोरान आपले पोरशेक सोर्गींचो उंडो दिलो. जें आमी आयकलां, जें आमी सजबल्या, जें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां, तें आमी तांचे सोस्तेक लिपोवन दवरचें न्हय, पूण फुडले पिळगेक आमी कळीत करूंक जाय. जबाब. सोरेस्पोरान आपले पोरशेक सोर्गींचो उंडो दिलो. तरी आसतना मोळबाच्या कुपांक ताणें हुकूम घालो. सोर्गींचीं दारां ताणें उगडलीं. ताच्या जेवणाक पावसा वरी ताणें माना धाडलो. सोर्गींचो उंडो ताणें तांकां दिलो. जबाब. सोरेस्पोरान आपले पोरशेक सोर्गींचो उंडो दिलो. मनशांनी केल्लो बोल इश्टाचो उंडो दादोशी जावसोर ताणें तांकां जेवण दिलें. आपल्या उजव्या हातान जिखून घेतलोल्या पर्वतान आपल्या पवित्र देसान ताणें तांकां पावयलीं. जबाब. सोरेस्पोरान आपले पोरशेक सोर्गींचो उंडो दिलो. मागेन पावलून एफेसकारान बरयलेले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, आतां हें हांव तुमकां सांगतां आनी सोम्याच्या नांवान
नेटान असो तुमकां उलो मारता. फुडाराक आनीक हलक्या मोन्याच्या अणभवांतल्या परी जीव नाकात. क्रिस्ता विशीं अशें तुमी शिकूंक नात, कित्याक दुबावा विरेद जेजू सोवें आसा तें सोत तुमकां परगटला आनी शिकयला. म्हणूनच तुमच्या आदल्या जिविताची चाल तुमी सोडून दिवंक जाय. खोट्या वडवण्यां वरवीं पाट जायत वेता ते तुमचे आदले पातकी सोडून दिवचे. तुमच्या काळजाची आनी मोनाची सारकी नडसरणी करात आनी देवाच्या सारक्याचो खऱ्या बरेपणान आनी पवित्रतायेन रचलोल्या नव्या मनशाचें रूप तुमी घेयात. देवाचें उतर हे उद्गार. Soy sobresporan, soy soy. Soy sobresporan, soy soy. Soy sobresporan, soy sobresporan. Soy sobresporan, soy soy. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंड्यांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Soy sobresporan, soy soy. Soy sobresporan, soy soy. Soy sobresporan, soy sobresporan. Soy sobresporan, soy soy. Survispo तुमचे सोवे आसू. Suava pormone Gesù Cristace शुभोर्तमा. जेजू तुय नासलो आनी ताचे शिसूय तुय नासले म्हूण लोकांन देखलें तेन्ना तो लोक ओड्यांनी सोडून जेजूचे सोदी काफारनांवाक आयलो. तो तांकां तोडीर मेळ्ळो तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमी खुणा देखल्योय म्हूण न्हय, बोगोर उंडे खावन दादोशी जाल्यान देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात. खावन सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणाच्या जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण बापान खूद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम. तांणी ताका म्हणलें, तशें जाल्यार तुजेर आमी विस्वास दवरच्याक कसली खुणा करून आमकां दाखयशी? तुज्यान कितें करूंक जाय? आमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यांत माना खेलो, ताणें तांकां सर्गीचो उंडो खावंक दिलो अशें बरयलोलें आसा. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, मोजेसान तुमकां सर्गीचो उंडो दिवंक ना, तुमकां खरो सर्गीचो उंडो दिता तो म्हजो बाप. कित्याक जो स्वर्गांतान देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. तांणी ताका म्हणलें, हो उंडो आमकां दी. जेजून तांकां म्हणलें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कदींच तान लागची ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभोर्तो महानिये. मोगाळ बाबा भयणीनो, साद्या काळाचो 18वो आयतार आनी किरीत भाशेन आज आमी संवसारभर गवळ्याचो दीस समोरुमता. तशेंच आयच्या दिसा
क्युरे दे आज ह्या फ्रांसा देशांतल्या आमच्या जुआंव मारी वियानी आजची परब आमी समरमता आनी कितें भाशेन फ्रांसा देशांतल्यान हो भाग्योंत आमकां फावो जालो जाल्यार आमी कितें भाशेन देवाचे उपकार आठोवया कित्याक जायत्यो बऱ्यो वस्तू आमकां फ्रांसा देशांतल्यान मेवल्यो जशें आमी सेंट विन्संट द पॉल ट्रिजा ऑफ लिजियो अशे भाग्योंत आमकां फावो जातात तेन्ना जायत्यो थंयसर दुसऱ्यो आडगां जाल्यार ती पॅरीस ऑलिंपिक्सान आमी पळयता आनी ताचेर आमी निशेध करता आनी आमची निंदा प्रकट करता कितें भाशेन जेजूचें निमाणें जेवण तांणी पॅरीस ऑलिंपिक्साक हे ड्रॅग क्वीन तातूंत समोरमणेन दाखयलें आनी कितें भाशेन सगळ्या संवसारभर रोमन कॅथलीक ह्या समाजाक हे समुदायाक तांणी दुखयलें जेजू तांकां बोगसोणे दिवं आनी तांणी आपल्या ह्या कोरण्याचें पिराचीत करूं म्हूण तांचे खातीर आमी मागता मोगाळ बाबा भयणीनो आयच्या दिसाक जेजू जावन आसा जिविताचो उंडो हाचेर आमी नदर मारता आनी आज गवंड्याचोय दीस आमी पाळटा सो द फोकस इज नॉट गवंडी पूण व्हडलो गवंडी जेजू आनी ह्या गवंड्याचेर आमी नदर मारता आसतना जेजू ह्या उतरांनी आमकां सगल्यांक भासायता हांव जिविताचो उंडो म्हजेशी येता ताका कधीच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कधीच तान लागची ना हाचे सेवाधर्माचेर एक ल्हानशी काणी आयल्या अशी ती काणी आसा एक मनीस आपूण बसलेलो आसतना एका जाग्यार ताची नदर वेता आनी थंयसर तो मासाचो कुडको आसा तो पळयता 2-4 मुयो ताका सरभोंवतणी वेडो घालतात सोका जायत्यो मुयो थंयसर बाबा भयणीनो एकठांय जातात आनी हो मासाचो कुडको घेवन एका जाग्यार दुसऱ्या जाग्यार ती वेतात तांकां आपले किरीत भाशेन पोटाची भूक मारूंक जाय आपलो परामोस आपले सगळें तांणी ह्या पावसाच्या तेंपार आपलो पुरुमेंत भरून दवरूंक जाय आनी आपल्या हेर मुयो आसात तांकां सगल्यांक हें जेवण खाण मेळटलें म्हणून कोश्ट करून येदो व्हडलो कुडको बारीकश्यो मुयो घेवन वेतात त्या मनशाची नदर गेली जायत्यो आडकोड्यो वाटेर वेता आसतना घडयेक तांकां वयर सकला जमीन आसली तरी तांणी सोडून दिलें ना सगोट सांगाता मेळून हो मासाचो कुडको ताणें आपले गोलीन पावयलो आनी शेवटाक आपले गोलीन भितर ती घेवन गेली मोगाळ बाबा भयणीनो मनीस जात अशीच आमी सगळीं आमची पोटाची भूक मारूंक दीस रात मेहनत करता आमच्या पोटाक लागून आमी दिसपोटी मेहनत करता आमी दिसपोटी आमकां जेवण खाण जाय कित्याक जेवण खाण आमी जेवता तेन्ना आमी आमची वाड जाता आनी आमच्या जिवितान उदीक आनी उदीक आमी धादोशी आसता ही पोटाची भूक आमी मारता आसतना उदीक आमचो परामोस जाता उदीक आमी ह्या संवसारान बरेपणान जिवंक पावता जो मनीस भुकेन आसता जो मनशाक दिसपोटी कांय मेळना तो आडगां करूंक पावता हांगा तुवें चोरी करूंक भोंवता हांगा तुवें बाबा भयणो वायट वस्तू करता हाका लागून मनशान देवान 2 हात दिल्ले ते मेहनत करून जेन्ना तो आपल्या गिन्यानाचो वापर करता आपले मेहनतीन वावुरता तेन्ना आपल्या आनी आपल्या कुटुंबाचो उदीक परामोस करूंक पावता अशेंच कितें आयच्या वाचपांनी आमी आयकता पयलें वाचप सुटकेच्या पुस्तकांतलें आमी वाचप घेतलां इजिप्त पोरजा इजिप्तांत आसली गुलामपणांत इस्रायल पोरजा आनी ते वेळार बाबा भयणीनो देवान तांकां एक प्रवादी पाठयलो कोण तो फुडारी मोसेस ह्या फुडाऱ्या वरवीं तांची देवान सुटका करूंक येवजिली आनी ताका फुडाकार घेवंक लायलो मोसेसान आपले पोरजे पासत बाबा भयणो फुडाकार घेतलो आनी बासायलेल्या देसान तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजयनासतना तो घेवन तांकां फुडें वचूंक लागलो जशी ते फुडें गेले बासायलेल्या देसान तो पावंक ना पूण एका जाग्यार सीन म्हणटा त्या जाग्यार ते पावले आनी हें ओरोणें जावन आसलें थंयसर कांयच नासलें झाडां नासलीं उदक नासलें खावपाक कांय नासलें असल्या वेळार आपल्या बरोबर इस्रायल पोरजेन हाडलेलो तो पुरमेत तांचो सोंपलो आनी हो पुरमेत सोंपलो देखून ती गुणगुणूंक लागली मोजेसाचेर म्हणूंक लागली आमकां ह्या ओरोण्यांत कित्याक म्हूण तुवें हाडलें
आमी इजिप्तान उदीक बरी आसली, आमकां मरूंक तुवें हाडल्यात हांगासर. आनी बाबा भयण हो शीण तांणी मोजेसाचेर केलो. मोजेसान देवाक हो शीण ताणें अर्पण केलें आनी देवान ताचो ताळो आयकलो आनी ताणें म्हणलें, म्हजे पोरजेक सांग, हांव तांकां स्वर्गांतान उंडो दितलो, हांव तांकां स्वर्गांतान खावंक दितलो आनी तांकां दादोशी करतलो. तांचो ताळो, तांचो शीण हांवें आयकला. म्हणटकूच देवान थारायलें दिसाक गरजेचें तेंच तांकां तो दितलो म्हूण ताणें भासायलें. आनी कितें केलें, सुर्या उदेवचे आदीं दो बर्फा भाशेन पडलो आनी बाबा भयणीनो ते बारीक बारीक वस्तू उड्याचे कुडके कशे जाले. आमी ताका माना अशें इस्रायल पौजेन म्हणलें. मुणगे हें आनी कितें, हें उतर ताणें घातलें. म्हणटच माना कसो देंवलो आनी सुर्या उदेवचे आदीं ताणें एकठांय करून तो केलो आनी आपल्या जिवितान ताणें पोटाची भूक मारली. सांजेच्या वेळार ताणें सांगलें, सुर्या पडटूच सुकणीं येतात, तांचे 2 दिसां उपरांत तुमी तांकां मारून मांस खावचें. ही देवाची येवजण ताणें तांकां दिली आनी पोरजेन तशेंच केलें आनी ती दादोशी जाली. बाबा भयणीनो, देव आपले पोरजेक साणिना, देव आपले पोरजेक भासायता तें दिता, देव आपले पोरजेची भूक मारता. हें आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां अशेंच कितें मेळटा. जेजू गेले त्या आयताराक एक मिलाग्र करता. कसली मिलाग्र केल्ली जेजून सांगशात? फादर उलयता ती आयकता. कसली मिलाग्र केली जेजून गेले त्या आयताराक? कालचेच उगडास आसना फादर आमकां, तूं आनी एक सुमाना फाटलें कितें सांगता? दोळे ल्हान करिनाका जेरिको. 5 उंडे आनी 2 मासड्यो आनी लोकांची भूक ताणें मारली. आनी कितले कोंडे भरले? 12. म्हणटूच जेजूनी मिलाग्र केल्ली आनी तो थंयसर आसलो आनी जेजू थंयसरलो नाच जालो. लोक ताका सोदूंक भोंवंक लागलो आनी बेगीन ओड्यांनी चडून ताचे सोदीक काफारनाव ती गेली. जेजू शिसां बरोबर थंयसर आसलो आनी लोकांनी म्हणलें, गुरुजी तूं हांगा केन्ना आयलोय? आनी जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगता, तुमी खुणा देखल्यो म्हणूय बगर उंडे खावन दादोशी जाल्यार देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात. म्हणटूच जेवण खाण फकत गिडपाची वस्त, हाका लागून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात. पूण जेजू उपरांत म्हणटा, हांव तुमकां सांगता, तुमी तर म्हजेर विस्वास दवरात, हेच देवाक जाय. म्हणटूच ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार आमी कितें करचें? आनी जेजून म्हणलें, सासणाच्या जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर तुमी त्रास घेयात आनी असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो. जें मोजेसान केलें तें मोजेसान करूंक ना. आनी जेजू म्हणटा, बापान खूद देवान ताचेर शिक्को मारलेलो आसा. कोणाचेर? आपल्या पुताचेर. जे मोजेसान तांकां माना दिल्लो तो देवा बापान दिल्लो, मोजेसान दिवंक ना. लोक सजमतालो मोजेसान हो माना दिलो, ना, देवान दिलो. आनी जी वस्त देवान मोजेसा उद्देशी केली, आतां देवान खूद आपल्या पुताक ह्या संवसारान पाठून ताका आमच्या जिविताचो उंडो करून दिलो. मुखार बाबा भयणो, जेजू आमकां म्हणटा, तुमी जी कोण म्हजेर विस्वास दवरतात तांकां कधीच तान लागची ना, कधीच भूक लागची ना. देवाचें उतर दर दिसाक आमी आयकता, देवाचें उतर दर दिसाक आमी वाचता, देवाचें उतर दर दिसाक आमी नियाळटा. आमच्या ओतम्याचें खाण हें. आमकां हो जेजू दर दिसाक मिसाच्या बलिदानान बोली कसो जावन आमकां तो ओतमीक खाण कशें येता. हो जेजू आमकां सदां काळ आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक वायट सोडून बरें करूंक आमकां आदार दिता. हाका लागून बागेवन पावलो एफेसकारांक बरोवन अशें म्हणटा, काय बरें सांगता, म्हणटूच तुमच्या आदल्या जिविताची चाल तुमी सोडून दिवंक जाय. खोट्या वोंदावण्या वरवीं
पाड जायत वेता तें तुमचें आदलें पातकी सैम सोडून दिवचें आनी तुमकां सगल्यांक बरेपणान आनी पवित्रतायेन रचलेल्या नव्या मनशाचें रूप तुमी घेतलां तें तुमी सांबाळचें. मोगाळ बाबा भयणीनो, कांय बरीं उतरां भासावणीचीं आमकां. देव आमच्या जिवितान आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक पवित्र जावं, आमचें जिवीत ह्या संवसारान आपल्याक मानता तशें आमी जिवंक आनी देवाक अदीक आनी अदीक लागशिल्लीं आमी जावंक देव आमकां सगल्या बऱ्या देण्यांनी भरता. इतलेंच न्हय, आपल्या उतरा वरवींच न्हय पूण दर दिसाक मिसाचे भेटेन आपूण आमची हांगासर बलिदान कशें जावन आमकां समर्पिता आनी आमकां उत्मीक खाण कशें तो जाता. आमी ह्या जिविताच्या उंड्याक दर दिसाक आमच्या जिवितान घेवंक गरज. आमी पवित्रपणान जिवन ह्या जिविताच्या उंड्याक आपणावंक गरज. आमी बाबा भयणी संवसारान जियेता आसतना आमकां दुसऱ्या खाणाची आमकां एक कुडीची वाड जावंक गरज आसा, पूण अदीक आत्म्याची वाड जावंक जेजूक आमी दर दिसाक पवित्रपणान शिवंक गरज. आज बाबा भयणीनो, आमी गवंड्याचो दीस समरमता. दर दिसाक हे मिसाचें बलिदान भेटूंक एक गवंडी आपले पोरचे खातीर वावुरता. क्युरिदास जंय कोण वचो नासलो थंय बागेवन जुआंव मारी वियानी ह्या फिरगोजेन गेलो. आपले पोरचे खातीर 2 दिसाक मिसाचें बलिदान ताणें भेटयलें. आपले पोरचे खातीर सांतिस्मा मुखार 2 दिसाक दिमी घालून मागणें ताणें केलें. आपले पोरचे खातीर 2 दिसाक संदानाचो साक्रामेंत ताणें तांकां दिलो. तुमचे खातीर यादनीक बरो गवंडी जावंक दिसपोटी वावुरता. जेजूचो रूपकार तुमकां जावंक ह्या पाद्री आपल्या जिवितान वेव्हारान तो दिसपोटी वावुरता. पयले सुवातेर आमी कितें करूंक? दर एका यादनिकाच्या जिवितान अदीक आनी अदीक भाग्योतपण येवंक, अदीक आनी अदीक ताणें आमकां जेजू दिवंक वावरूंक ताचे खातीर मागणें करूंक गरजेचें. दुसरे सुवातेर आमी ह्या यादनिकाक देवाक भेटयलो आसा तेन्ना ह्या यादनिका खातीर आमी मागतांव करी, पूण ताचो हुस्कोय धरूंक आनी ताचें उतर जेजू ताचे वरवीं उलयता म्हूण आमी समजून घेवंक गरज. तिसरे सुवातेर बाबा भयणो, आमचो आमी हुस्कोय दाखयता आसतना यादनीक आपले फिरगोचेन जायत्यो बऱ्यो बऱ्यो येवजण्यो हाडटा. पवित्र सभेची शिकवण आमकां दिता, देवाचें उतर परगट्टा, ताका अदीक आनी अदीक सगल्या आडकोडी मदें, सगल्या वायटा मदें, सगल्या ह्या जिविताच्या त्रासा मदें देवान ताका सांबाळूंक आनी आमी सहकारी आनी सहभागिली जावंक दिसपोटी वावरूंक आमकां आज उलो. बाबा भयणीनो, एक यादनीक जावन आसा जेजूचो रूपकार. 2 दिसाक यादनीक जेन्ना मिसाची समरमणी करता, जेजू थंयसर ह्या आल्तारार उबो आसता. दुसरो जेजू आमकां न्हय, पूण तो जेजू आल्तारार येवन मिसाची भेट भेटयता. म्हणटूच जेजूक आमी अदीक आनी अदीक दिसपोटी पडोवंक गरजेचें. यादनीक जोडे जायतो वस्कोत, जायतो यादनिकी गोडेक आपल्या जिवितान वायट करता, जायते यादनीक गोडेक मार्गदर्शन दिवंक विसरतात. असले यादनिका खातीर आमी अदीक आनी अदीक आमच्या मागण्यांत दवरुया. जे यादनीक आमकां बरेपण दितात, जे यादनीक आमच्या जिवितान सगल्या वायटांतले आमकां निवारूंक वावुरतात, जे यादनीक सुरवातेकतान मरो पर्यंत आमच्या जिवितान जे आमकां साक्रामेंत दितात, त्या यादनिका खातीर मागणें आमी करुया. आनी शेवटाक आमचे फिरगोजेन जायते यादनीक गेले. हांगासर पादविगार कशें जावन, पातकूर कशें जावन, ब्रादर कशें येवन आमची सेवा ताणें केली, तांचो आमी उगडास करुया. मरून गेल्यात तांकां सासणाचो विसव मागुया. आमकां बावतिस्म दिला, आमचें लग्नीक जिवीत एकवट केला, आमकां बरे भाशेन आमची दोतोन शिकयल्या. ह्या यादनिकांक देवान आशिर्वादान बरो म्हूण मागुया आनी आनी अदीक जेजूच्या काळजा सारकें तें जावं. आमी ह्या यादनिका वरवीं जेजूचो पाटलाव करून तोच आमच्या जिविताचो उंडो जावं आनी तोच आमच्या जिवितान खरो जिविताचो फुडारी कसो. आमकां भूक आनी तान लागता तेन्ना जेजू सोबे आमी येवंक आमकां सगल्यांक कुरपा मागतना अदीक भाग्योन पाद्री आमकां फावो करूंक आमच्याय कुटुंबांनी आमी
ही वोकासांवां आमी म्हणटा देवाची आपोवणी आमच्याय भुरग्यांक दिवंक दिसपोटी वावरूंक आमकांय कृपा आनी बळ मागून घेवया. सगळीं उबी रावया. सतमंता देवा, सुरपदवेदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभोवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंच पिलाकाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी दाकांनी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सुरपदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, पितांचे मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो, सतमानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचा एकठार, आत्म्याचें भोगसणे, कुडीचें जिवनपण, ससणुचें जिवीत. आमीन. आमची मागणी आतां आमी थोडीशी खतखत्यान देवा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या वडिलांनी आपले पोरजेक सोर्गींचें जिवीत फावो कोत्तोल्यो चाली शिकोवंक आनी सासणीक जिविताच्या खाना वरवीं तांकां चलोवंक देवा लागीं मागुया. दोयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयाल बाबा, ही मागणी आय. हालींच निवडून आयलोल्या नव्या सरकारान दुर्बलांव सोवें हुस्को दाखोवंक आनी बुकेंक बोलवोलतल्यांक तशेंच कांय नासलोल्यांक सगलो आदार दिवन तांचेर सोवें देवाचो उपकार जावंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयाळ बाबा, ही मागणी आय. आमच्या फिरगोजांनी वावुरतल्या याज्ञिकांक पोरजेचो सगलो सहकार मेलूंक आनी सोर्गींचें जेवण फावो कोत्तोल्या जेजूची खोल ओलोक मेलूंक मोना उक्तीं दवर म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयाळ बाबा, ही मागणी आय. उत्सवीक वर्साचे तयारेंत आमी आसां तेन्ना जेजून आमकां हाडलेली सोडवून आनी खोलायेन समजूंक आनी ताचें बरेंपण आनी सगल्यांक सांगूंक शिकूंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयाळ बाबा, ही मागणी आय. आयज गवल्यांचो दीस आमी समोरतात आसतना सगल्या पाद्री खातीर आमी मागुया. खेरीत भाशेन आमच्या फिरगोजेन वावुरतल्या पादविगार फादर बॉल्मेक्स पेरेरा आनी पातकूर फादर पिटर फेर्नांदीस देवाच्या मोगाचे ते जावंक आनी आपल्या हाताखाल दिलोले पोरजेक शिताबेन वाडोवंक देवाची कृपा आनी जानवाय तांकां मागुया. दोयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयाळ बाबा, ही मागणी आय. खेरीत भाशेन आमच्या मागण्यांत आयज आमी दवरया केरलाच्या वायनाड जिल्ल्यांत जितली लँडस्लायड जावन जायतो लोक मरून गेला,
जायत्यांची घरां नाच जाल्लीं आसात. आजून पासून लोक भियेल्लो आसा. कितें भाशेन ह्या वायनाडाच्या लोकां पासत आमी मागुया तांकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ. तशेंच हेर दुसऱ्याय भागांनी भारताच्या ह्यो लँडस्लायड्स जावपाक लागलेल्यो आसात. आमच्या गोंयांतूय भोव करून नॉर्थ गोवा जायतें उदक चडलेलें आसा, लोकांच्या घरांनी येयल्लें आसा. मागुया आमकां ह्या नश्टांतली वाटाय म्हूण. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाळ बाबा, ही मागणी आय. हे फिरगोजेन पादविगार पादकूर वावुरतात. तशेंच ब्रादरूय बीन आमचे सेवेक आयिल्ले आसात. पूण आमच्या घरांतले आजून पासून एकूय बीन तरणाटो पाद्री जावपाक मुखार सरूंक ना. मागुया किरीत भाशेन आमचे फिरगोजेन देवाचे काकलुतीन आमकां हें देणी मेळूंक आनी आमच्या घराब्यांतले तरणाटे यादनीक जावपाक मुखार सरूंक तांकां आपोवणें दी म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाळ बाबा, ही मागणी आय. सर्गींचे बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्यात ती मागणी आनी आमच्या काळजा मनांत उपजतात ती मागणी. तशेंच आमी मागूंक नकळो तेंय तुजे काकलुतीन आनी दयेन आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. भेटवणे वेळार गीत घेऊया. स्टोल, उंडो आनी सोरो. स्वर्गीच्या बापान जेजू क्रिस्ताक पवित्र आत्म्याचे कृपेन आनी पोतवेन मागलो. तोच देव पाद्रीचे वरवीं तांकां राखता आनी सांबाळटा. तांचे हात माखून तांचे हातांत दिल्लो पोरचेक पवित्र करून आनी तांचे पासत सदांच बलिदान भेटोवंक तांकां विचून काडटा. आयज हो स्टोल आनी उदो आनी सोरो पाद्रीच्या हातांनी घालता आसतना तांचे पासत देवाक दिनवाशी जावया आनी आमचे पाद्री भावाक अदीक करून फादर बॉलमॅक्स आनी फादर पिटर कुरपेन आनी शाणेपणान वाडोय म्हूण विनोती करुया. भेटवणे वेळार गीत घेऊया. C37, पेज नंबर 44. C37. तुझ्या मोवीत दोल्या मुखार गाभाय कूच उनो नवो. जेजू गीत मोलूर गो तुझो. उन्यावी कोर लिपला कोन्यो दोशी जेजू सोवे सोवी. की बोरगी तुझी. म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी याकीन पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां ओपलोलें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलें, वेळ काळ सगळें तुवेंच थारायलें. पूण मनशाक तुज्याच सारक्याचो रचलोय आनी आख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातान अधिकार घालय. आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विजमितां वाखाणूक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरींग गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो घोट पर घोटुया. सोमया जेजू आमी उंडो खाता आनी एका शीतलें पियेता. तितलेंच फावटी तूं वैभवान येसो, आमी तुजें मरण परगोटता. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची, खेरीत भाशेन हे फिरगोजेन सेवा करून सोपून गेल्ल्या याज्ञिकांची,
काकूत कोर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या परचडीत मुखामळ पळोवंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्म दिता बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बाबा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजू बरो गवळी आनी आमकांय तो आपले बरे गवळी जावपाक आपयता. न्हयच फकत यादनिकांक पूण आमकां आमच्या समाजांतूय आमच्या घराब्यांतूय बरे गवळी जावंक जण एकल्याक आपयता. तर हो ताचो ताळो आयकून ताच्या उतराक जाप दिवन जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दितांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या थंय म्हजे भितर येवची म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तू भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Por polvo
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी घोटायेन भरल्याय. सर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. ह्या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. अशें बसुया. भाव भयणीनो, आयज गवळ्यांचो दीस आनी तुमी आमची पोरजां, आमी तुमच्या गवडी फादर पिटराच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या घोराब्यांचेर, तुमच्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागता. तशेंच आयज फ्रेंडशीप डे, हॅपी फ्रेंडशीप डे आनी हॅपी पास्टर्स डे तुमी मागीर म्हणात आमकां. खेरीत भाशेन आयज आमचे बराबर आमचे ब्रादरूय बीन आसात, एग्जामी चालू आसात तांच्यो, तरी पूण मोगान आयज हे सुवातेर आमचे बराबर आयज सकाळीं उठून आयल्यात. रातभर सिमनारीन बसून शिकल्यात पाद्री जावपाक आनी आतां बेगीन सकाळीं उठून हे मिसाचे भेटेन तुमचे बराबर मिस भेटोवंक आनी समोरमणी करूंक आयल्यात. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. पिलारचे संस्थेक आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या वर्साक हो गवळीक अणभव घेवंक ह्या सिमनारिस्तांक आमचेशी तांणी धाडल्यात देखून. आयची मिसाची मांडावळ केल्या पीपीसीच्या वांगड्यांक आमचे दिनवास. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 35,140.5 रुपया, दाबोलीं कॉपेलान 1,510 रुपया, सगळे मेळून 36,655 रुपीज. तुमच्या उदारपणाचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आमी मागता. फुडलो आयतार बोणकोणीच्या वावरा पासत भेटयल्लो आयतार 3 मिसां जातलीं. पयलें मीस 6:30 वाजता सांत आन समुदाय माटवें मांडावळ करूंक, 8 वाजता सेंट जोसेफ समुदाय कोपेलबाट मांडावळ करूंक आनी 9:30 वाजता भुरग्यांचे मीस आनी दोतोन. आनीक एक बावटी उगडास करता. आमी दर बुधवाराक सगळीं बराबर मेळून 6:30 वाजता सांजेच्या भोव पवित्र संस्काराची बोजवण करता. ह्या बुधवाराक मांडावळ करूंक आसोय दोंगरी सॅक्टर. तशेंच शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वाजता आनी त्या उपरांत मिसाची भेट. आनीक एक पावटी तुमकां उलो मारता. सगळीं येवया जेजूच्या लागीं आनी जेजूक भोव पवित्र संस्कारान बोजुया. खेरीत मिसा ह्या सुमानान 5 तारखेर 7 वाजता कातारिना फेर्नांडीस हिच्या 3ऱ्या वर्साच्या उगडासाचे मीस. 9 तारखेर सकाळीं 7 वाजता फ्रांसिस्को डिसिल्वा हाच्या म्हयन्याच्या उगडासाक मीस. आनी 10 तारखेर ऑगस्टाचे सकाळीं 7 वाजता दुमियाना फेर्नांडीस पयल्या वर्साच्या उगडासाचे मीस. समुदायाच्यो जमाती ह्या सुमानान 4 तारखेर आयज सेंट पिटर समुदाय वालीस सायड आना वालीस हांच्या घरान सांजेर 5:30 वाजता. 6 तारखेर लिटल फ्लावर ऑफ सेंट ट्रिजा समुदाय बिहायंड NSD मारियानो ड्रॅगोस हांच्या घरान सांजेर 6:45 वाजता 6:45. 6 तारखेर मारिया इमाकुलादा समुदाय रेजिना मुंदी हेलन कोरिया हांच्या घरान सांजेर 6:30 वाजता. 10 तारखेर पाद्रे पियो समुदाय गुलमोहर सायड रेजिना मुंदी पीटर पॉल नादार हाऊस सांजेर 7 वाजता. 11 तारखेर सेंट विन्सेंट पालोटी समुदाय पालोटी सायड जुझे फेर्नांडीस हांच्या घरान सांजेर 5:30 वाजता. तशेंच 11 तारखेर माउंट कामेल समुदाय देवस्वा पिकेन शीतल सॅबी पेरेरा हांच्या घरान सांजेर 5:30 वाजता. बाबडीनो आनीक एक पावटी उलो मारता तुमकां सगल्यांक ल्हान क्रिस्ती समुदायाचे जमातीन सगळ्यान वांटो घेवचो. खेरीत भाशेन आतां जेन्ना आमी आमची 400 वर्सांची समोरमणी करता, तुमच्या सजेशनाची आमकां गरज आसा आनी समुदायांतल्यान तुमची जोण एकल्याचें सजेशन आमी समोरमणी कशे भाशेन करची, कशे भाशेन आमी इनवॉल्व जावचें हितून, हें सगळें तुमचे कडल्यान येवपाक जाय. ही तुमची इगोर्ज जाल्यार सगल्यांनी मिसळ जावचें. समुदायाच्या जमातींनी सगल्यांनी वांटो घेवचो म्हूण तुमकां उलो मारता.
आमचे फिरगोशेक आपलें दान दिलां एका बऱ्या देखणारान 5,000 रुपया. ताच्या उदारपणाचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी गवळ्यांचो दीस मनयता, आमकां गवळी आसात न्हय म्हणलां ते भाशेन न्हयच फकत आमी यादनीक गवळी, तुमचेय मदें गवळी आसात. थोडे जाण समाजान गवळी, थोडे जाण आपल्या गोराब्यान गवळी. आनीक आमच्या गोंयच्या मोडार आयज आमची गोंयची परिस्थिती जी जाल्ली आसा तातूंत एक गवळी जो म्हज्या मनान सदांच आसा तो म्हणल्यार डॉक्टर क्लाउद आल्वारीस. उगडास कोत्ता आयज ताचो हांव मुद्दम. आनीक कालच्या दिसा गोवा फावंडेशन हांणी एक इंस्टाग्राम विडियो घातलेलो आसा, क्राय फॉर वायनाड क्राय फॉर गोवा. इंस्टाग्राम विडियो तो, आनी हांव हिंगा तो आतां वाजोवपाक सोदतां. तुमकां फकत आवाज येतलो, उतरां ताची बरे भाशेन तुमी आयकुची. My name is Claude Alvarez. I'm from most of you must be trying to recover. My name is Claude Alvarez. I'm from the Goa Foundation in Goa, and I have an urgent message. Most of you must be trying to recover from the horror of the landslide disaster that has just taken place in Wayanad, Kerala, where over 300 to 400 people have died overnight. But it's about time the rest of the world comes to know what the BJP government in Goa is doing to Goa's own hills. Over the last 1 year, the Goa government has entertained nothing less than 172 applications under a new code of the Town and Country Planning Act for converting natural hill slopes or no development slopes into settlement areas. Of these, they have approved already 45 applications, and these alone are for a total of 8 lakh square meters, from hill slopes to settlement areas. In addition, the Goa government now has another 40 applications under another section of the Town Planning Act for conversion of no development slopes again to settlement areas for 3 lakh square meters. So together, we are already approving or have approved diversion of 11 lakh square meters of Goa's hillsides to development areas. We should all weep for the Wayanad victims, but we have also got to start weeping for Goa. Either you do that or you come out on the streets to protest this mass-scale slaughter of Goa's hills for money bags and the real estate business. Thank you. भाव भयणीनो, ही मॅसेज म्हाका डायसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी आमच्या ग्रुपान आमच्या एका मेंबरान धाडली, यादनीक न्हू तो, पूण ताणें एक मॅसेज धाडली. ती मॅसेज तुमकां आयज वाचना, इल्लोसो वेळ काडून आयकात. द अबाव व्हिडिओ इज डॉक्टर Claude Alvarez. It is about conversion of lot of ecologically fragile and non-developmental areas in Goa, like hill slopes, etc. This is related to environment. Further, it is related to political consciousness. Representatives have to represent the views of the people working for the common good. The laws of the TCP Act are being amended to suit real estate and immoral interests at the cost of Goa and its people. There is no knowledge, or rather ignorance, that politics is a great charity when used for the common good. This is in turn related to our faith. Our faith is not of making profit, money, but it is more about truth, love. Our faith is practiced in the church, in prayers, sacraments, etc. It has to be also lived outside the walls of the church, in our families and in our societies. We sometimes have to take more difficult, uneasy, but truthful suffering paths as part of our Christian faith.
sometimes our sacrifices with God's grace. Change the most stubborn hearts. Pray for our land, our people, our MLAs, and come out and act in loving support, in love of our land, being decayed slowly morally, destroyed culturally, and ravaged environmentally. When we stay with God, anything is possible. Love Goa more than you hate its destroyers. Mo Gasundi. ही मेसेज करीत भाशेन एका आमच्या वांगड्यान म्हाका धाडली. भाव भयणीनो, आयज हीच मेसेज हांव तुमकांय पावयतां. आयज जे दोशेर आमी पावलेलीं आसात आनी पावपाचीं आसात, जशें डॉक्टर क्लाउद आल्वारीस हाणें आमकां उगडास केला, आमी आयज वायनाडा पासत रडटले, वयर रडूंक जाय. आमचो आदारूय तांकां आमी पाठोवचो पडटलोच. पूण हीच गोत आमची गोंयची जावपाची येता. जे भाशेन आमचो सरकार आयज ही परमिशन्स दीत आसा. आयज एक उलो मारलेलो आसा, सांकवाळ भुतानी इन्फ्रा प्रोजेक्ट consisting of 720 units with 72 villas and residential buildings. आनी हे विलाज आसा तितून खंय एक एकल्याक स्विमींग पूलय बीन आसा. हे इतले स्विमींग पूल घालतले जाल्यार उदक खंयचें येतलें, आनी हें उदक जर तर तांच्या स्विमींग पुलान वेता जाल्यार तूं आनी हांव खातलें कितें? आमच्या शेजाऱ्याक सांकवाळ. आनी सांकवाळेचो लोक आयज बाराबोर येवन हाचेर एक निशेध मारतात. सांजे 4 वाजता सेंट जॉन ऑफ क्रॉस कॉन्व्हेंट सांकवाळे हाच्या ऑपोजीट मेन रोडारूच आहा तें भितर, थंयसर आमकांय एक उलो मारलेलो आसा तांचे बराबर येवपाक इन सॉलिडॅरिटी. ह्या पासत हांव तुमकांय उलो मारतां, आयज आमी तांचे बराबर या. सांकवाळेच न्हय, आमचे दाबोलींय चल्लेलें आसा आनी तुमी सगळीं जाणात. आमचेय पंचायतीन घडे हाचेर आमी निशेध मारपाची गरज आसा. जी परमिशन्स दिल्लीं आसात, येद्दे व्हडले मेगा प्रोजेक्ट वयर दाबोलीं येतात ते आमकां खूब खत्र्याचे. आनी दाबोलीं माटवे हांगासर जें उदक कॉन्टॅमिनेट जाल्लें पेट्रोलाक लागून डिझलाक लागून, खबर आहा तुमकां? 7 म्हयने वयर जावन गेले, आजून सरकारान कांयच करूंक ना, खबर पासून घेवंक ना. आमचो MLA आसा, MLAकूय कांयच पडलेलें ना, फकत आपणाचेंच चिंतून आसात. आनी कंपनी जी आसा, इंडियन ऑयल कंपनी जी आसा, पयलीं जेन्ना आमी इल्लोसो आवाज केल्लो, येवन तांणी सांगलें आपण कोत्तले, आपण जाग्यार घालतले. आयज दाबोलींच्या लोकांक उदकाची सवलत ना. आयज दाबोलींच्या लोकांक तांकां कितेंय जायत जाल्यार थंयसर जी डिस्पेन्सरी घालतले म्हूण सांगलेले, मेडिकल डिस्पेन्सरी, ती येवंक ना, कांयच ना. हो खबर पासून करूंक ना. पूण आयज पासून तुमी दाबोलीं सांजेच्या वेळार वचत जाल्यार हो पेट्रोलाचो डिझलाचो वास आजून येता. आजून पासून पावसांत पासून ह्या उदकांतल्यान तावन हें पेट्रोल डिझल येता. सरकाराक कांयच पडूंक ना. पंचायतीन हाची खबर घेतल्या हांव नकळो. जाल्यार हेंय बीन भाव भयणीनो, आमी आयज हे पास्टर्स डेयाक करीत भाशेन सांगता, आमकां जरी तर हुस्को ना आमच्या लोकांचो, आमकां जरी तर हुस्को ना आमच्या पर्यावरणाचो आनी आमच्या फुडाराच्या भुरग्यांचो, जाल्यार हो पास्टर्स डे मनोवपाक म्हाका हक्क ना, फादर पिटराक हक्क ना, आमकां हक्क ना. पूण आमी आयज हो मनोवपाक सोदता तुमचे बरोबर. तेन्ना हो हुस्को करीत भाशेन आमचे पोरजे सवे आनी हे आमचे पोरजेक जें कितें वायट घडपाचें आसा, आमी जाणा आमच्या दोळ्या मुखार दिसती पडटा, ह्या आल्तारार रावन हांव बोवाळ मारतां. ह्या आल्तारार रावन ताचो निशेध करतां आनी तुमकांय सगल्यांक उलो मारतां. आमी जरी तर आयज उबीं रावना जाल्यार आमचेच विचून काडलेले आमकां काबार करून उडयतले आपणाच्या फायद्याक. तर आमचो गांव, आमचो चिखलेचो गांव, आमचो दाबोलींचो वाठार जें कितें वायट जालां ताचेरूय वो जें कितें चलता, भोव करून हे जे नवे एमेंडमेंट्स केल्ले आसात, TCP एक्टान, फॉरेस्ट एक्टान जे एमेंडमेंट करून आमचीं रानां, आमचे दोंगर, आमचें पर्यावरण काबार करपाची जी ही हें षडयंत्र चल्लेलें आसा, ताचेर आमी जरी तर उबीं रावना जाल्यार फाल्यां तुमचीं भुरगीं आनी तुमची जी फुडली पिळगां येवपाची आसा शिरापतली तुमकां आनी आमकां. ह्या पासत आयज उठुया. आयज सांजेर आमी 4:30 वाजता आमच्या सांकवाडेच्या लोकां बरोबर वचून इन सॉलिडॅरिटी उबीं रावया. सगळीं उबीं रावया.
सुर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटा गीत घेऊया. F13 पेज नंबर 91. F13. Sami bonche, kushadados sami rauche, moga chivit ekutspore, baboi na chivit ekore, mamchi koza koshenadar, itolaune ore utar, amso baboi asa Amche